कायद्यान शाळेच्या 200 मिटरा कुशीक सोऱ्याचे बार आसपाक जायना, मात काणकोणा चावडेर मुळाव्या शाळे कुशीक तेंकोन 2-3 बारां आसात. कायदो खुटयेक लावन शाळेच्या कुशीक बारां घालपाक कोणे परवानगी दिली काय म्हूण थळाव्यांक प्रश्न पडला. शाळेच्या कंपाऊंडाचेर लोक पिवपाक बसतात आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो शाळेच्या आवाठान उडयतात. बाई भुरग्यांक शिकयतली काय सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी गुटखांची पाकिटां काडटली? पत्रे घालपाचें काम बंद उडयल्ल्या बार धनियाचेर कारवाय करपाची तिडकिल्ल्या थळाव्यांची मागणी. तुम्ही म्हाज्या उजव्या सायडीच्यान तुम्ही पळयलें आसतलें, उजव्या सायडीन 2 सोऱ्याचे बार आसा आनीक म्हाज्या दावे सायडीन कंपाऊंड आसा आनी कंपाऊंडाचे भितर 50 फूट सुद्दां नासतले अशे जाग्याचेर 2 सोऱ्याचे बार आसा. शाळा आसा, ह्या सायडीच्यान उजव्या सायडीच्यान 2 सोऱ्याचे बार आसा आनी दावे सायडीच्यान सरकारी प्राथमीक शाळा आसा. ह्या शाळेक 1ली सावन 4थी पर्यंतची भुरगीं शिकता. 27 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकता. शिक्षा अभियाना वतीन फंड पास जाल्लो आसा आनी फंड पास जाल्ल्यान त्या शाळेच्या प्रमुखान हे पत्रे मारपाक सुरवात केल्ली आसा. पत्रे मारता सुरवात केल्या, पत्रे मारतना तांकां आडयलो, ह्या बारवाल्यान आडयलो की पत्रे मारनाका म्हण आमकां फ्रेश एअर मेळना म्हूण. पयलींच ही बार जी आसा ती शाळेंत तेंकोन आसा आनी त्या टायमार ही लायसर कोणी दिल्ली आमकां खबर ना. जाल्यार सुद्दां कोण तरी त्या टायमार केली पातकां ती आनी आयज ती पातकां आमच्या भुरग्यांक भोगची पडटा. ती पातकां आमकां भोगपा नजो म्हण सर्व शिक्षा अभियानान एक बऱ्यापैकी बरें स्टेप घेतले. ताका आमी खरना प्रमोट करपाचें, आमी ताका सपोर्ट करपाक सोडून स्वता हे बारवाले लोकां सायनी घेता की ते पत्रे काडचे म्हूण. अशे वेळाचेर ज्या शाळेंत हांव शिकलो, संजय कुमारपान ह्या शाळेंत शिकलो भुरगो, हांव कसो करून ओगी रावतलो? म्हागेलें ह्या बिल्डिंगेक म्हागेलें एक शॉप आसा, म्हागेली सायन व्हरपा आयल्या ती. हांव म्हणलें तितलो पिसू ना म्हणलें, आमगे शाळा बंद व्हरून तुमगे भायर चालू दवरपाक. म्हणटकीर हांवें तांकां सांगलें हांव तेजेर सायन मारच्यो ना आनी फाल्यां जर चडत जर जालें एखादें तुमची बार बंद करपाक पडटली, पण आमची शाळा बंद जावपाक दिवपाना म्हूण. ऑथॉरिटी कितें करता? शाळा पयली काय ही बार पयली? कायदो कितें सांगता? अनकंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, मतांचो दरबार चल्ला आनी गांवचो रास जायत गेला. शिक्षण 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 म्हणटा आमी. आतां टिचरीन सांगलें की ती हांगचेर बसून ती सोरो पितात आनी जे कितें गजाल खरी आमी पळयतात. भुरगे हांगा ती चिप्सां हेजी गुटख्याची पाकिट एकठांय करतात. पयलींची ती बाई गीता बाई आसली ती बी आपूण स्वता हें करताली, ह्योय बाई स्वता ते हें काडटाले. हें भुरग्यांक शिकोवपा आसात काय ती सगळी हाजी पॅकेटां गुटख्याची हें करपा आसा आनी भुरग्यांक हें शिक्षण मेळपाचें आसा काय कितें म्हण? जाल्यार गव्हर्मेंटान हातूंत एक सब्जेक्ट तो काडचो. कितें जावपा म्हणटा ती जी बार आसा त्या टायमाचेर बार लायसन लावंक दिवपा नाका आशिल्ली. ही पयलीं जाणटेल्यांन केली चूक म्हणटा तशी ही चूक. कोण म्हणटा पळय आतां कोण भाटांक कोण दवरता आनी तो मागीर मुणका त्रास करता, तशी हे केल्ली चूक ही आमकां भोगची पडटा आमच्या भुरग्यांक. ही जावन आसा चावडेवेली सरकारी प्राथमीक शाळा आनी सरकारी नियमा प्रमाणे असो एक कायदो आसा की शाळेच्या 100 मिटराच्या अंतराचेर रेडियसाचेर जी अशी कृत्यां आसा, बार किंवा जुगार अश्यो गोश्टी आसपाक जायना, ज्या कारणान भुरग्यांचेर तो प्रभाव पडटा. पूण हांगा आमी पळयलां की सरकारी प्राथमीक शाळेच्या अवघ्या 10 ते 15 मिटराच्या डिस्टन्साचेर हांव तुमकां पळय दाखयतां 2 बारां आसा. 2 बारां आसा, हे एक बार आनी 2 बारां आसा. ही बारां हांगचे पिताले ते हांगा बसताले आनी हांगच्यान ग्लास उडयताले सकयल आनी अन्य जी गुटखाची कागदां अन्य सकयल उडयताले आनी ती शाळेच्या भुरग्यांक हांगा एकठांय करची पडटाली. आतां सर्व शिक्षा अभियानान एक फंड दिला ह्या शाळेक आनी शाळेन हे पळय सगळें बंद केलां. पूण हें बंद करता आसतना ह्या बारवाल्यांनी दादागिरी करून हें आडयलां बांदपाक. ताका लागून आतां जे एक स्टुडंट्स आशिल्ले जे चावडेवेले ते एकठांय जाल्यात आनी तेणी निर्णय केला आनी ह्या बारवाल्याक सांगलां की तेणी स्वता बांदून काडपाचो निर्णय घेतला. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.